नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। गोंयांत 24 वरांत 3 ॲक्सिडेंटांनी 8 जाण गेले। खोल्ले ट्रक मोटारीच्या ॲक्सिडेंटांत 5 जाण, खांडेपारा आनी नेवरा मोटारसायकलीच्या ॲक्सिडेंटांत गेले 3। व्हीएचपीचे बीफ बंदीचे मागणेचेर राजकीय बोवाळ। काँग्रेस म्हणटा तालिबानी वृत्ती, विजय म्हणटा गोंयांत असलें चलचें ना। पर्यटन मंत्री बाबू म्हणटा ताका पटना पूण सुदीन उलयतलो। सोनचे मायनिंग ट्रान्सपोर्ट प्रकरणाची हायकोर्टान घेतली स्वेच्छेन दखल। सरकारांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक नोटीस, टीआय कडच्यान अटक केल्ल्या गांवकारांचेर मागलो रिपोर्ट। प्रताप सिंह राणे आनीक वेंचणूक लढोवचो ना, हें लास्ट इलेक्शन। मंत्री पूत विश्वजितान प्रुडंटाचे हेड ऑनात केलें स्पश्ट। विश्वजीत म्हणटा राहुल गांधीच्या फुडारपणान काँग्रेस काबार। आनी नावेले सुपरक्रॉस सर्तीचे प्रोफेशनल गटांत टीव्हीएस रेसिंगाचो हरीत नोहा वस्ताद, लोकल गटांत जबीमुल्ला जैतून। गोंयांत फाटले 24 वरांत जाल्ले 3 ॲक्सिडेंटांत मेळून 8 जाण सोंपले। खोर्ली ओल्ड गोवा ट्रक आनी मोटारीच्या ॲक्सिडेंटांत गाडयेंतले 3 आनी रस्त्यावेले 2 जोडून 5 जाण गेले। बाकीचे जे क्रिटिकल आसात तांकां जीएमसीत घाल्यात। पणजे फोंडा हायवे ट्रॅफिक राती मेरेन बंद ब्लॉक जावन उरलो। खांडेपारा मोटारसायकलीच्या ॲक्सिडेंटांत 70रीचो तरणाटो गेलो। जाल्यार राती नेवरा धाकट्या भाटांत 2 मोटारसायकलीच्या हेड ऑन ॲक्सिडेंटांत राती 2 जाण गेले। वाडट्या ॲक्सिडेंटाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान उंचेल्या अधिकाऱ्यांची मंगळारा ताकतिकेची बसका आपयल्या। ही पळयात आमकां मेळिल्ली सीसीटीव्ही फुटेज। सांजे खोर्ली ओल्ड गोवा NH4A हायवेचेर जाल्ल्या मोठ्या ॲक्सिडेंटात 5 जाण आगताक गेले। मोटार आनी एका ट्रकाचो हायवेचेर ॲक्सिडेंट। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण गाडयेंतले 3 जाण आनी रस्त्यावेले 2 जाण धरून 5 जाण गेल्यात। तातूंत 2 बायलां, एकलो 2 वर्सांची चली आनी 2 दादले। मोटारीचो कंट्रोल गेलो, ट्रकाक धपको दिलो आनी ती रस्त्याकडेक दोगांक मोखून परतली। ताका लागून गाडयेंतले 3 आनी रस्त्यावेले दोगांचेर काळ आयलो। मोटारीचो धपक्या सरशीत चुराडो जालो। मोटारीत 5 जाणां आशिल्लीं, ते भायर 5 जाणांक मार लागला। तातूंतलीं 2 क्रिटिकल आसात। आज 4 सुमार हे कोर्ली ओल्ड गोवा रस्तो आसा पळय, तो एक मेजर एक्सिडेंट जालो। एक ब्लू कलर प्रायवेट व्हेकल इनवॉल्ड आसा आनी एक कार्गो व्हेकल जे पळय वता तसलो कार्गो व्हेकल एक इनवॉल्ड आशिल्लो एक्सिडेंट। अजून बसून आयला त्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे प्रायवेट गाडी जी आसा ती फोंड्या सायडीच्यान ओल्ड गोवा वताली आनी कार्गो व्हेकल ओल्ड गोवा सायडीच्यान फोंड्या सायडीक येतालें। तेन्ना वाटेर हो अपघात घडला हांगा। आतां दुसरें इन्फॉर्मेशन अशें म्हणटा की गाडयेन भितर टोटल 5 लोक आशिल्लो, 6 लोक आशिल्ले सॉरी, आनी रस्त्यार आशिल्ले 2 जाणांक ताणें उडयला। आतां डिटेल्स अजून आमकां टोटल येवना। ऑन द स्पॉट म्हाका आतां अजून बसून कळ्ळा की 4 लोक गेल्या म्हणून। आतां फुडें जीएमसीन वतकच आमकां कन्फर्म जातलें कितले लोक आनी इंजर्ड आसा काय ना ते। दोनूय वट्यात हायवे ट्रॅफिक पणजे मेरेन सांजे ब्लॉक जालो। सोमारा सांजे खांडेपारात 2 मोटारसायकलींचो ॲक्सिडेंट जालो। योगेश सातकळकर म्हणटा त्या तरणाट्याक मरण आयले। तो 34 वर्सांचो, रावपी 70 वांतेचो। 5 कॉल आयलें की केरिया खांडेपार म्हणटका 2 टू व्हिलरांचो एक भीषण अपघात जाला आनी आमचो हवालदार जितू आनी बोमकार सगळे स्टाफ आनी तशेंच PSI तातडीन हांगा घटनास्थळी येयले आनी तातूंत भितर डिसीज जेचें नांव आसा योगेश केशव सतकलकर वर्सां 34 आनीक रावपी 70 मानते। रायडर ऑफ एक्टिवा नंबर GA04K 3407 हाजेर हाडून एक आरोपी जो रायडर ऑफ एविएटर स्कूटर नंबर GA05M
5636 नांव जावन आसा इब्राहीम अब्दुल गफ्फर चोपदार हो 30 कुसगांव रावपी. हाणें भरधाव वेगान आनी निश्काळजीपणान हयगईन गाडी चलोवन सारका हाजेर जो डिसीज आसा रायडर तेजे सायडीन हाडून मारलेली आसा. दॅट वॉज नो चान्स टू आनीक प्रथम दर्शनी तुजी सारकी चूक दिसून येता. आनी ह्या संदर्भात आमी पंचनामा केला, बॉडी शिफ्ट केल्या फुडले तपासणी खातीर आनी फुडले तपास आमी करता. तो दुसरो रायडर कितें मेळ्ळा कितें हय तो पुलीस स्टेशनात धरून. आयतारा उसरा राती नेवरा धाकट्या भाटात जाल्ल्या ॲक्सिडेंटात गौरीश बोडणेकार आणि बाणेश सावंत हे दोग तरणाट्यांक मरण आयले. बाणेशाक लोक बाळा म्हूण वळखताले. दोगांनी टू व्हिलर समोरासमोर एकमेकाक मारल्यो. मरण आयिल्लो गौरेश पणजे रावतालो आणि प्रायम टीव्हीत मार्केटिंग ऑफिसर म्हूण आसतालो. गोंयांत वाडट्या फॅटल ॲक्सिडेंटाक लागून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मंगळारा सकाळी आरटीओ आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची ताकतिकेची बसका आपयल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. व्हीएचपीच्या गोंयांत बीफ बंदीचे शिटकावणीचे राजकीय प्रतिक्रिया बऱ्योच आयल्यो. काँग्रेस म्हणटा भारतांत कांय वाठारांनी आशिल्ली तालिबानी वृत्ती गोंयांत पावता. बीफ बंदी गोंयकारपणा आड. गोंयांत अशें कांयच चलचें ना. आपूण सरकारा वतीन उलयतां म्हूण विजय मिडिया कडेन उलयलो. वेळ पडल्यार सरकाराक बायपास करून बीफ बंदी करतले म्हूण व्हीएचपीन आयतारा शिटकावणी दिल्ली. आयतारा वास्को संकल्प सभेक आयिल्ले कडेन गोंयांत पुराय बीफ बंदी जाय म्हूण व्हीएचपीचो केंद्रीय सचिव आचार्य राधाकृष्ण मनोरी उलयल्लो. वेळ पडल्यार व्हीएचपी आनी तांच्यो सहयोगी उजव्यो संघटना स्वता बीफ बंदी करतले. सरकाराची वाट पळोवचे ना म्हूण शिटकावणी दिल्ली. काँग्रेस म्हणटा ही तालिबानी वृत्ती. एके वटेन धार्मीक फूट आनी दुसरे वटेन मांसाची कृत्रीम शॉर्टेज करपाचे यत्न. Issue of this Vishwa Hindu Parishad fellows, it is a well planned, well thought out strategy. पहिले सुब्रमण्यम स्वामी येता, तो उलयता, बीजेपीचो वरिष्ठ लिडर. तेजे फाटल्यान हो कोण तो आचार्य राधाकृष्ण मानोरी म्हणटा तो विश्व हिंदू परिशदाचो व्हडलो फंक्शनरी येता, तो उलयता. म्हणटकूच हें इज नॉट जस्ट लायक दॅट. दीस इज अ वेल प्लॅन्ड स्ट्रॅटेजी. देर इज अ हिडन एजेंडा एंड दॅट इज टू क्रिएट divide in Goa. I would like to condemn these people who are creating this confusion. आणि दुसरे वाटेन हे लोक आर्टिफिशियल शॉर्टेज करता आणि असली स्टेटमेंट करता आणि हिंगा बिफाचो प्राइस वाडयताय. द सेकंड हिडन एजेंडा इज व्हेरी सिरियस, इज टू पोलराइज द पीपल ऑन कम्युनल लाइन्स. They are trying to erode people's passion. This is Talibanization in Goa. This is Talibanization in India. And this should be stopped. विजय म्हणटा असल्यो गजाली गोंयकारपणा आड. सगळी 2 दिसांची नाटकां. गोंयांत असले चलचे ना म्हूण विजय सरकाराचे वतीन उलयलो. हे येवन उलयतात, एक दीस टुरिस्ट म्हणून येता आनी जायते उलोवन वतात. आनी मागीर लोक सरकारान आनी हें घेवन मागीर बसप. आनी हे 2 दिसांची सवंगाई. दिस इज ओनली अबाउट सेन्सेशनलिझम इन द मिडिया. एक ताजे फुडें टीव्ही आयलो, तो ताणें उलोवन तो गेलो. आतां घेवन बस आमी मागीर सरकारान ते घेवन बसप मागीर. आनी वॉट इमेज इज बींग पेंटेड. वी आर competing with Sri Lanka and Kerala in the cyberspace to gain tourists. One such statement gives us so much of beating in the cyberspace, and Kerala wants to use this. They are utilizing this to move tourists from here to there. So this is anti-state, anti-Goinkar statement. It is a retrograde statement, and this is aimed at killing our economy. In the larger context, it is hitting at our purse strings, and therefore the government will come out strongly. Mr. Parrikar has told me this. I am speaking on behalf of the government here, and if he negates it, then you come back. टुरिझम मंत्री बाबू म्हणटा बीफ बंदीचेर मोगोचो फुडारी सुदीन कितें तें उलयतलो. मात कोणें कितें खावचें जेवचें हो जाचो ताचो प्रस्न. ताचेर बंदी येवंक जायना. आमचो कितें आहा तो आमचो लिडर आहा तो उत्तर दितलो आमच्या एनजीओचो सुदीन डोळीकर. पळय, पण माझे पर्सनल मत तुम्ही घेशात जाल्यार कोणाचे खाण्याचेर माझे बंधन ना आणि माझे ऑब्जेक्शनय ना. गोंयांत काही लोक आमचो जो आहा तो सोरो पिता, हांव पिना. म्हाका सोरो लागना म्हण हांव ताका पिनाका म्हणटलो. पूण जे खाणे पिणे जे आहा तेजेर आमचे बंधन ना. जे वर्सान परंपरेसून जे करून आयला लोक
तेका आमी कसो स्टॉप करताले आमचो गोंयकार लोक खावपी आहा मरे ते तुका सांग न्ही गोंयकार आहा गोंयकार आमचे पिवपी बी आहा थोडे पण हांव पिना न्ही तसो आमी सगळ्यांक खा म्हणटात ते टुरिझम मिनिस्टर तुमकां कितें दिसता म्हणजे हांव गोंयचे हांवें तुका सांगलें न्ही म्हाका कोणाचे समज खाणे पिण्याचे बंदी घालपाचें म्हाजें प्रिंसिपल कोण घालूंक सोदतालो पळय तेजे वांगडा आमी घालतले म्हटलां ते लोक दाखयताले लोक सांगतले कितें उत्तर बट मी बॅन केलं तर टुरिस्टाक इफेक्ट जाता असं दिसतं तू कितें म्हटलें कोण कितें खाता जाल्यार म्हाजें कसलें ऑब्जेक्शन ना राष्ट्रवादीचो जुजे म्हणटा आमदारांनी बीफ बंदीचेर तांची भूमिका जाहीर करची. सो हेजेर म्हाका कळपा जाय की आमचे जे आमदार आयज जिखून दिल्ल्या लोकांनी लोकांची सेवा करपाक जे कहलेय कोण प्रॉब्लेम तर असले येयले थिंगा आमचे आपणा मारा उबी रावपाक आयज ह्या गव्हर्मेंटाचे आनी ह्या आमदाराचे आमकां कळपा जाय तेंचे हें कितें आहा डिसिजन कितें तें आतां हे भाशेन तर डिसिजनान हे तर आमदार तर मुखार सरना आनी हे हेजेर तर एक डिविजन जाता कसले हेजेर हे जावपाक जायना गोंया म्हणटा ते पयलेच आमी सुरवातेक सांगलां गोंया म्हणटा ते एक शांती गोंया म्हणटा ती आहा कितें आसा गव्हर्मेंटाकूय खबर आहा कित्याक हिंदू क्रिस्तांव आमचे ह्या गव्हर्मेंटान भाग हें घेयल्लो आहा ते सो हेजेर म्हाका दिसना हे भाशेन जातलें म्हण पूण हें जावपाक जायना गोंयांत आनी कोणेंय येवन VHP आयज तर हे येवन तर बोवाट मारता जाल्यार हें चुकीचें लेट अस लीव पिसफुली. VHPची गोंयांत बीफ बंदीची मागणी गोंयभर राजकीय चर्चेचो विशय जाला. मात VHPचे उत्तर प्रदेशांत बीफ बंदी मॉडेलाक थंय सरकारी पावण्यार अनुकूल यंत्रणा आसा. बिगर सरकारी काव विजिलाटांचो मॉडेल गोंयांत चलतलो म्हणपाक हांगासरले सरकार आनी मुख्यमंत्र्यान तरी VHPक अजून तरी तशें शिनाल दिल्लें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.